नवी दिल्लीत आज संसद सत्रात मंगल मिलनाची बसका झाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि बसकेक संबोधित केले। हे बसकेक सगळे सहयोगी दलाचे खासदार हजर आशिल्ले। देशभरात फुडल्या परीक्षांनी पेपर लीक जावचो न्ही हे खातीर सगळ्या भागधारकांनी यत्न करचे असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला। हालींच नीट परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणात घुसपल्ल्या लोकांआड खर कारवाय करपाची तशेंच देशांतल्या तरणाट्यांचे हितसंबंद राखपाची सरकाराची वचनबद्धताय प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखीत केली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या मोल्दोवाच्या भोंवडेर आसात। दोनूय देशांमधले संबंद अदीक वाडोवपाचे दिकेन ही भोंवडी म्हत्वाची आसा। आपल्या भेटेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि मोल्दोवाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्याबरोबर तशेंच थंयच्या संसद वांगड्याबरोबर उलोवप केले। विद्युत खात्याच्या मीटर रिडराच्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन काँग्रेसीचे फुडारी अमित पाटकर आणि हेर काँग्रेस वांगड्यांचे प्रतिनिधी मंडळ आयज विद्युत भवनात पावले। 12 वर्सां काम करून लेगीत तांकां अजून नियमीत करूंक ना हो मुद्दो काँग्रेस फुडारी अमित पाटकर हांणी विद्युत अधिकाऱ्यां मुखार दवरलो। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी केल्ल्या ब्रोकर ह्या आरोपावेल्यान मांद्रेच्या राजकीय मळावयलें वातावरण बरेंच तापलां। जीत आरोलकर हांच्या समर्थकांनी पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचेर टिकास्त्र सोडले। होर्डोनचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो आणि नवी दिल्लीत अल्पसंख्याकांच्या राष्ट्रीय आयोगाचे वांगडी म्हणून पदभार सांबाळ्ळो। सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या संदेशात ग्लेन टिकलो हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी दाखयिल्ल्या विश्वासा खातीर तांचे उपकार मानले। दिवचल वाठारांतल्या पंचायत कामगारांनी गटविकास अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात वेगवेगळ्या विशयाचेर लक्ष ओडपा खातीर आंदोलन केले। 7व्या वेतन आयोगा प्रमाण वेतन लागू करप, काय कामगारांक नियमीत करप आणि हेर मागण्यो सरकारा मुखार मांडटना कामगारांनी सरकारा कडल्यान बेगोबेग लक्ष दिवचें अशी मागणी केल्या। आखाती झुजाच्या फाटभुंयेर सैनिकांक आयिल्ल्या मरणाचेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी दुख्ख तशेंच तिडक उक्तायल्या। सैनिकांक आयिल्ल्या मरणाची किंमत इराणाक भोगची पडटली अशी शिटकावणी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी दिल्या। सिक्कीमांतल्या नामचीत जाल्ल्या बोगद्याच्या दुर्घटनेत 6 जाणांक मरण आयिल्ल्या विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलां। तशेंच जखमी जाल्ल्यां खातीर बेगीन बरें जावपाची प्रार्थना केल्या। आसामात हुंवाराची परिस्थिती सामकीच धोक्याची जाल्या। शिवसागर हो सगळ्यात चड हुंवार प्रभावीत जिल्लो आसा। गुवाहाटी सयत साबार शारांनी उदक भरिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्या।